काणकोणा फाटले 6-7 दीस जखमी गवो भोंवतालो। ताणें एका मनशाचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो। शेनवारा दनपारा गवो मेलो। राना अधिकारी गव्याचो पोस्टमार्टम करपाक रावल्यात। ताचे पयलीं गांवच्या लोकांनी सकाळी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक हाडून गवो दाखयल्लो। गव्याचे कितें करप ते राना अधिकाऱ्यांक कळना म्हूण लोक चाळवल्ले। उलटो तेका कितें मातशें भिल न्ही होय भिलान तो भिलान तेजेर उडी मारली। हय जे चेड्याचेर उडी मारली तेज्यान धांवून जायना न्ही हो थंय कड्ड्यांक घुसपून 2-3 कडेन पडलो आनी तेजी बोब आमी बायलेची की अशें जालें धांवटे म्हूण। मागीर हांव गेलो जाल्यार पळयलें जाल्यार तो थंय आसा झाडांक। पूण त्या दिसा तेमगे 2 जाण फॉरेस्ट गार्ड येयला पयला आनी गेलाय कांय एक्शन गेलें ना आनी सुमार सुमार तेमगे फॉरेस्टाचो मेन ऑफिसर येयला आनी ताका विचारलें हेजें एक्शन कितें घेवपाचें। आमगे लोकल लोक घुंवताय भोंवताय बारके भुरगे आसाय तेम कितें करपाक हो सांगपाक लागलो कितें काय म्हणल्यार ते आपूण पळयतात ती तूं टेन्शन नाका ते तो आपूण पळयता ती कितें बकरी न्हू मावल म्हाका तेका उबान धरून व्हरपाक। आतां गेल्ले आयताराक म्हळ्यार 7-8 दीस जाले हो गव्हर्नमेंटांक सतायता। हे म्हणटात कितें खबर आसा हेमकां आमी जातिल्लो फॉरेस्ट रानां धांवडोवपाक पळयता म्हणटा। हांव म्हणटा इंजर्ड परिस्थितींत फॉरेस्टान रानां धांवडयलो जाल्यार तो आनी थंय कॅज्युअलिटीज करपाक शकता। आतां भुरगेला कितें जालें धारबांदोड्या कालच घडला एक भुरगो पेटी घाला दादलो तसो हाका गेल्या फाटल्यान कितें आशिल्लें आनी आतां तो कोण अनिल शेटगांवकर काय कोण टाकला आयल पोलिसान DCF कोण तो पळयलो आनी वता हांगच्यान ताका विचारलें आमी सकाळ सावन आसा हांगा तुका तुजी वाट बाबा तुवें कितें केलां आमकां सांगपाक जाय न्ही ना आमी पळयता तयार करता कितें तयार करता कसली। मात दनपार मेरेन तो मेल्ल्यान काणकोणकार आनी थंयच्या राना अधिकाऱ्या वेले अरिश्ट गेले। दुसरे वटेन शिवड्या धारबांदोड्या गव्याचो आकांत चालूच आसा। एक शेतकरी गव्याच्या हल्ल्यान सोंपला मात राना खात्याचे अधिकारी गव्या मुखार लाचार ते खंय वयल्यान येवपी ऑर्डरीक रावल्यात। नाइलाज जाल्ल्यान शिवडेकार आतां 2 दीस वाट पळयता म्हणटात मात त्या उपरांत राना खात्यान कारवाय केली ना जाल्यार गांवच्या लोकांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। तरी पण आम्ही पण आता एक सांगा आम्ही म्हणून कोण तरी मनीसूच आसा अशें न्ही की खंयच्यान आतां गोंया रोडा येता न्हू गांवान आतां न्ही एकट्याक मारलो फाल्यां आमी सगळे जाण भोंवता म्हाका तर रानांक वचोंकूच जाय पाल्या खातीर आनी हांवें आडवणांक भोंवपी असो हे आडवणांक भोंवता तर म्हाजेर तर उडी घातली जाय जाल्यार म्हाका खंय सोदतले तो म्हणो गांवां लागीं मेळ्ळो हांव मेळटलो तांकां मेळोंक शकचो ना मग ताका लागून त्या गोंया रेड्याक तेंच्यांनी कितें तरी करून धरचो ना ते बंदोबस्त करचो ताका कितें तरी ना पयत तरी करून उडोवचो ते बोंडला व्हरोन सोडलो जाल्यार ते परत बोंडलाचो हांगा सोडटले परत हांगा येतलो कितें करता 2 दीस सुटी बुटो आमकां सोमार पयर रावचेच पडले न्हू गोवा रोड डेली येतलोच न्हू तो आतां पळय आतां आनी मातसो काळोख पडून आतां येतलो तो ना ते फॉरेस्टा हेड कोण आहा न्हू ताका येवं न्ही ताका मातसो कोणाक तरी दवरून हांगासर ताका हेजी ड्युटी दिवनी। तेंचे हांगा फॉरेस्टर येवन गेले तेंच्यांनी सांगलें कित्याक की आमकां हायर ऑथॉरिटींतल्यान आजून तेंचे ऑर्डर येवना म्हणून तेका ट्रॅप करपाचो धरपाचो कितें करपाचो अशें जो पर्यंत तांकां ऑर्डर येना ते कांय करूं शकना आनी हे ऑर्डर दिवपी मनीस आतां डिले करता जाल्यार अशें जावपाचें कशें। आतां मनीस आमकां ना जालो आनी गोवरेडो आतां भोंवता जर तर हो गोवरेडाक आमी मारलेलो जाल्यार इमिजिएट एक्शन घेवन आमकां अरेस्ट जाता आसले। आयज 3रो दीस आयचो इतले हांगासर कोण येता म्हटल्यार धरता म्हटल्यार ते आजून कांय धरूंक ना आजून कांय करूंक ना तेन्ना आतां आनी हिंका आनी 2 दीस मुदत दिता 2 दीस मुदत दिल्या उपरांत जर आनी कितें हे करीत जाल्यार मागीर आमी आमचो इलाज आमी करतले तेन्ना मागीर आमकां फॉरेस्टान कोणीच कितें म्हणपाक जायना। सोमारा तुमी पणजे मोर्चा व्हरपाचो मोर्चा व्हरतले आमी सगळो जमन लोक मोर्चा घेवन वयतले न्हू। आतां ह्या मनशाक तेंच्यांनी मारलो न्हू आनी कोणीच एक्शन घेतली ना म्हणजे घेतली पूण मातशी त्याच परते तोच जर गोवा हांवें जर फारान मारता आसलो जावं कितें हें लावन मारता आसलो जावं 20 घाल मारता आसले फॉरेस्टाचे जीपी कितल्यो म्हाज्यो पुलिशेचे जीपी कितल्यो इतल्यान धरून आमकां सगळ्यांक व्हरतले आसले गांवभर लोकांक व्हरतले आसले धरून तो मनशाचे म्हणून आजून त्याची चवकशी ना। ताजी 2-4 दीस जाले आतां सोडल्यो आमी गोंयान आतां समज हांगा लोकांचे हे वचत जाल्यार ते वयर आमच्या काजींनी वचून रावतले आमी कशी आनी भुरगीं बाळां वयता तुमी जर पळयला 8-8:30 म्हणल्यार कदंबाचेर बी येवन ते लास्ट बस आमकां 8ची ती येवंक सुद्दां भिता रातची हांगासर शाळेनी पळय भुरगीं धाडपा लोक भिता शाळे कडेन सुद्दां हांगा ते गोवे रेडे भोंवता। तुमी आतां 2 दीस सुटी म्हणला न्हू आतां आमकां कोण जर 4 दीस आतां तुमी एक्शन सारकी जाय सुद्दां आमकां कोण तरी हांगा दवरा म्हणून मार सुद्दां कशें करून हें करता रावता आमी नाल्यार सोमारा दिसा आमी कशी वगी रावपा ना आमी सगळी गाडी करून मोर्चा घेवन येतली वतली पणजे। स्टुडंटा खातीर काणकोण सावन बबेश बोरकार आनी धारबांदोडे सावन विवेक प्रभू।